आयची फोणेची अपडेट दिता आसतना सगळ्यां पयलीं आषाढी एकादशी ही म्हाका दिसता देशभर फेमस आसा। त्याच प्रमाणे जे कोविडाक लागून 2 वर्सां पॅन्डेमिका लागून आमचे फोणेचे जे विठोबा देवूळ आशिल्लें तें बंद आशिल्लें, पण ह्या वर्सा ताणें ह्या एकादशीक लागून देवूळ लोकांक लागून उक्तें केल्लें आसा आनी तांकां सगळ्यो ज्यो सरकाराच्यो SOPs आसा त्यो सगळ्यो मेनटेन केल्ल्यो आसा। सोशल डिस्टन्सींग तशेंच मास्क, सॅनिटायझर ह्या पद्दतीन सकाळच्यान हांगासर भाविकांनी खूब तेंपान अशें म्हणलें तशें विठोबाचें दर्शन घेतलें। तशेंच काल फोंडेच्यान वारकरी हांगसरल्यान चलून सांखळे विठ्ठलाच्या देवळान गेल्ले। तशेंच सावयवेरें हांगासर अनंत देवस्थानाचो आयज दीसभर अभिशेक लोकांक करूंक मेळ्ळो आनी फाल्यां द्वादस पण जो चिखल जो जाता तो म्हणजे आमी म्हणटा माशेलान एक फेमस असो चिखल आनी तशेंच फोंड्या वयल्या बाजारानूय चिखल जाता। हो दोनूय चिखल जे आहा हे जावचे ना वास्तवीक ठरावीक हेच्या लागूनूच जे पॅन्डेमीक चालू आहा ताका लागून। दुसरी गजाल सांगपाची म्हणल्यार जे STPचें काम 2015 PWD डिपार्टमेंटान घेतलेलें तें आजून पर्यंत कंप्लीट जाल्लें ना आनी ताका लागून खुबशे रस्ते अशे आसा की ताका खड्डे पडल्यात आनी गाडयांची भरपूर प्रमाणान हे जाल्ले त्रास जाल्ले आसा लोकांक आनी जे STPचें काम आहा तें केन्ना पर्यंत कंप्लीट जातलें हेजेर आजून पर्यंत कोणूच कांयच स्पश्टीकरण दिना। तिस्कार दाग हे सायडीन पळयलें आमी जाल्यार खुबश्यो अश्यो STP लागून खणून दवरलेले आसा, पण ते आतां पावसान आनीक चड त्रास जावपाक लागल्या लोकांक। एक वटेन पेट्रोलूय म्हाग जाल्लें आसा आनी तेच्या बरोबर ज्यो गाडयो घेवन लोक भोंवतात तितूर हे रस्तेय सगळे फोंडेचे सगळे पाड जाल्ले आसा। सो ज्या प्रमाणे PWD मिनिस्टर पावसकारान आश्वासन दिल्लें की पावसा पयलीं रस्ते जातले म्हणून ते जावंक ना। आतां खंय तरी फोंडेकारांक पावस वचोन रावचें पडटलें वाट पळयत हे रस्ते केन्ना पर्यंत जाता ते। पावसाचे ज्या प्रमाणे पडटा त्या हिशोबान जायते कडेन फ्लडींग जाल्लें आसा आमी पळयता बारीक बारीक जाग्यांनी आनी त्याच प्रमाणे झाडांय खंय खंय पडल्यात आनी फायर ब्रिगेड आपले त्या पद्दतीन रेस्क्यू जावं करपाचें काम तेंगेलें मठान चालू आसा। ही आशिल्ली फोंडेच्यान अपडेट।